बार्देशांतल्या थिवी हांगा नातीच्याच एका फ्रेंडान 1,85,00,000 रुपया लुटपाची घडणूक घडल्या। ह्या प्रकरणात कोलवाळे पुलिसेन कबीर प्रधान आणि त्याचो फ्रेंड कमलेश सतालिया हाका अरेस्ट केला। आता हे सगळे प्रकरण कितें आणि पुलिसांनी धरला तो कोण ते आमी फुडें पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। नातीचोच एक फ्रेंड तेने 1,85,00,000 रुपया लुटपाची घडणूक थिवी हांगा घडली। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ही चोरीची घडणूक 8 ते 10 दिसां आदी जाल्ली। घर मालकाक ही चोरीची खबर कळटाच सोमारा 1 डिसेंबराक पुलिसेन ताणे कागाळ केली। कागाळ करताच रोखडेच कोलवाळ पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशनाक सुरवात केली आणि पुलिसांनी रोखडेच नातीच्या एका फ्रेंडाक कबीर प्रधान आणि त्याचो एक फ्रेंड कमलेश सतालियाक हाका अरेस्ट केले। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण घर मालकाच्या नातीचो कबीर प्रधान हाच्या कडेन बरी फ्रेंडशीप रिलेशन आसले। दोगांची ओळख 2 ते 3 वर्सां पयलीं इंस्टाग्रामार जाली। फ्रेंडशीप इतकी वाडली की फ्रेंड कबीर प्रधान नातीच्या घरा यो वच ताजे चालूच आसले। ताजे घरा यो वच चालू आसले म्हणून ताका खबर आसले की कॅश दवरल्या ते पळोवन कबीर प्रधान आणि त्याचो फ्रेंड कमलेश सतालियान घरांत जेन्ना कोण नासले तेजो फायदो घेवन घरातले पयशे चोरून व्हेले। आता कोलवाळ पुलिसांनी ह्या दोगांकूय अटक करून ताच्या कडल्यान 1,85,00,000 रुपयांतले फक्त 7 लाख रुपया पुलिसांनी रिकवरी केल्या। पुलिसांनी तांकां बाकीच्या पयशा बाबतींत विचारल्यार ते सांगता आमी खंय पयशे खंय तरी इन्वेस्ट केला अशें तेंच्यांनी पुलीस स्टेटमेंटान म्हटलां। आता फुडचो तपास कोलवाळ पुलीस करतात।